दीस सोमार, जुनाची 22 तारीख 2026. पहिले मसा रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले मसा अध्याय 17 वोळ 5 ते 8, 13 ते 15a आणि वोळ 18. असिरियाच्या रायान होशेयाक धरून बंदेंत केलो. उपरांत ताणें सगळ्या देशाचेर दाड घाली आनी तो समारियाक आयलो. 3 वर्सां पर्यंत ताणें ताका वेढो घालो. होशेयाच्या 9व्या वर्सा असिरियाच्या रायान समारिया स्वाधीन केलें. इस्रायलितांक बंदिवाना करून असिरियाक व्हेलीं आनी तांकां गोजानांतल्या हाबोर न्हंयचे देगेच्या हाला शारांत आनी मेदियाच्या शारांनी वस्ती करूंक दिलें. हें घडलें कित्याक इस्रायलितांनी आपणाक इजिप्ताच्या राया फारावाच्या हातांतलीं सोडयल्ल्या सर्वेस्परा आपल्या देवा विरोध पातक केलें आनी परक्या देवाची पुजा केली. सर्वेस्परान इस्रायलितां मुखलीं धांवडयल्ल्या राष्ट्रांचे रिती-रिवाजी ताणें पाळले आनी इस्रायलाच्या रायांनी दिल्ली देख ताणें घेतली. सर्वेस्परान इस्रायलाक आनी जुदाक आपल्या प्रवाद्यां आनी दर्शी उद्देशी सत्राय दिली. तुमच्यो खोट्यो वाटो सांडा आनी म्हजे आदेश आनी नियम हांवें तुमच्या पुर्वजांक दिल्या आनी म्हज्या सेवका प्रवाद्या मुखांतर परगट केल्ल्या धर्मशास्त्राक अनुसरून पाळा. तरी ती म्हजें उतर आयकली नात. बगार, सर्वेस्परा आपल्या देवाचेर विश्वास दवरिनासल्या आपल्या पुर्वजां परी थारोवन जाली. तांणी ताचे नियम, ताणें तांच्या पुर्वजां कडेन केल्लो सल्लो आनी तांकां दिल्ली सत्राय ह्या सगळ्यांचो तिरस्कार केलो. देखून सर्वेस्पराचो क्रोध इस्रायलाचेर पेटलो. ताणें तांकां आपल्या दिश्टी मुखली पयस धांवडायली आनी सुदाची कुळी मात्र उरली. देवाचें उतर. देवाचें वडपकार. कीर्तन 60, 3, 4 ते 5 आनी 12 ते 13. श्लोक. तुज्या उजव्या हातान आमकां आधार दी, आमच्या मागण्याक कान दी सर्वेस्परा. देवा, तुवें आमकां सांडून घाली, आमचें बोळ मोड उडयलें. तूं आमचेर रागार जालोय, तरी आतां आमचे थंय परत्यान ये. श्लोक. तुज्या उजव्या हातान आमकां आधार दी, आमच्या मागण्यांक कान दी सर्वेस्परा. तुवें धर्ण कांपाशी केली आनी तुवें ती फाडली. आतां ताच्यो फुटी सारक्यो कर, ती हलता धलता पळय. तुजे परजेक तुवें कश्टां नश्टांक घाली, तकलेक सडटा तसलो सोरो आमकां वांटून दिलोय. श्लोक. तुज्या उजव्या हातान आमकां आधार दी, आमच्या मागण्यांक कान दी सर्वेस्परा. देवा, आमकां तूं सारकी सांडून घालताय वे. आमच्या फौजां बरोबर कित्याक म्हणून तूं आतां भायर सरानाय? आमकां हात दिवन दुस्मनाच्या इजेंतली निवार, कित्याक मनशाचो आधार कित्याक कसो उपकारना. श्लोक. तुज्या उजव्या हातान आमकां आधार दी, आमच्या मागण्यांक कान दी सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक तें खरें, मनशाच्या काळजांतले अत्रेक आनी चिंतनां पारखिता तसलें. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 7 वोळ 1 ते 5 पर्यंत. त्यावेळी जेजू आपल्याशी सांग म्हणालो, हेरांची जडती करूंक वचनाकात, तादळा तुमची जडती जावचें ना. कित्याक जे परी तुमी हेरांची जडती करतात, ते परी तुमची जडती देव करतलो. आनी ज्या मापान तुमी हेरांक मापतात, त्याच मापान तुमकां तो मापतलो. तुज्या भावाच्या दोळ्यांत आसा तें किसर तुका दिसता मो, तुज्याच दोळ्यांत आसा तें आडें तुका दिसना कित्याक? आनी तुज्याच दोळ्यांत एक आडें आसता, तुज्या भावाक
तुज्या दोळ्यांतले किसर काडूंक म्हाका सोडू म्हणून तुवें सांगचें कशें? कपट्या, तुज्या दोळ्यांतलें आडें पयलें काड आनी मागीर तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर काडूंक तुका स्पश्ट दिसतलें. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. हांव कोण पेल्याची जर्ती करूंक? म्हणलें पापा फ्रांसिसाचें सवाल सभारांक विवादात्मक जावंक पावलें. संस्कृतीच्या विविधतेंत भरलेल्या संवसारांत हे सवाल हेरां विशयांत आमी कसलोच हुस्को दाखोवंक नजो वा हेरांची खंत आमकां कित्याक म्हळ्या भशेन अर्थ दिवंक लागलें. आयचे सुवातेंत जेजू हेरांची जर्ती करिनाकात म्हणटा. जेजूच्या उतरांचो अर्थ न्हय हेरां विशयान हुस्को आमी सोडिजे वा हेरांच्या बरेपणा खातीर वावुरचें राविजे म्हूण. बगार, तुवें तुजे करचे प्रास चड हेरांची जर्ती करिनाका. हेरां तेंची उणेंपण उस्तून तांचें प्रदर्शन करिनाका. जशें तूं तुका मानताय तशें हेरांकय गौरव दी म्हूण जेजू शिकयता. मोसोर आनी हगे सदांच आमकां हेरां प्रास उंचल्या स्थानार आसलेलो मनोभाव दितात. हांव बरो, हेरां पाड, हांवें केल्लें पुरो समा, हेरांनी केल्लें सूख म्हणलें चिंतप हेरांची जर्ती करूंक प्रेरण दिता. हेरांक बरें आशेवचें, हेरां विशयांत बरें चिंतचें, हेरांक बरें करचें सुलभ न्ही. हेरां विशयांत जर्ती करचे प्रास हेरांचें बरेपण उलोवंक प्रयत्न करें.